आणि बंगाराची सोरी. बरं येणार स्टॅन अगेरा मुल्की. सादर करता दिनेश कोरया पेर्नाल. 2009 इसवेची ऑक्टोबर 27 तारीख मंगळवार. UAE देशाच्या अबुधाबी शहरांत दर्यावेळेरासच्या इंटरकॉन्टिनेंटल हॉटेलांत सांजेच्या 6 वरांचेर दोगां जोड्यांनी रूम घेतले. पहिल्या जोड्याच्या दादल्याचे नाव फेलिपो आणि ताचे बायलेचे नाव सारा, तर दुसऱ्या जोड्याच्या दादल्याचे नाव रोलँडो आणि ताच्या बायलेचे नाव बेलिया म्हूण हॉटेलाच्या दस्तावेजांत उल्लेख केल्लो. ती मेक्सिको गांवची म्हूण तांच्या पासपोर्टांनी सूचित केल्ले. तिसरे माळयेर एकामेका लागून आसची 2 कुडां ह्या मेक्सिकन जोड्यांक ओपसिल्लीं. त्याच सांजेर 7:30 वरांचेर कोस्तारिका देशाचो निवासी कार्लोस म्हणच्या व्यक्तीन त्याच इंटरकॉन्टिनेंटल हॉटेलाच्या 5वे माळयेर 501 नंबराचें कूड घेतलें. रातीं 9 वरांचेर आपल्या मेक्सिकन इश्टांसवे कार्लोसान जेवणाची सुरवात केली. बियर सोऱ्यासोवें आरंभ जाल्लें जेवण अखेर जाताना वरां रातींची 11 जाल्लीं. जेवणा उपरांत कार्लोसान आपले रुमांत मेळोवंक मेक्सिकन जोड्यांक आमंत्रीत केलें. रातीच्या 11 वरांचेर 501 कुडांत एक म्हत्वपूर्ण झूंज चल्लो. म्हज्या खबरेंत कितेंय बदलावण ना, कार्लोसान आनंदीत स्वरान व्यक्त केलें. दुबयतावन मलेशियाच्या कौलालंपूर शहराक भांगाराचे कुडके व्हरून थंयसर नग जावन परिवर्तीत करून फाटीं हाडचें जायते भांगार वेपारिस्तांच्या नियोजीत कामापैकी एक जावन आसा. पोरवां ब्रेस्तारा सांजेर 9 वरांच्या विमानार वेपारिस्त नैलेश पटेल भांगाराचे कुडके घेवन मलेशियाक पैन करतलो. कितलो ही वजनचो भांगार म्हूण खबर आसा? सारान मोदें सवाल केलें. निर्दिष्ट खबर नासतना कार्लोस खंयच्याय मिसावांगांत घालिना आनी प्रत्येक जावन आपल्या सांगात्यांचो वेळ व्यर्थ करिना, कार्लोसान स्पश्ट केलें. लगभग $1.6 मिलियन भांगार ताच्या बॅगांत आसतलें. $1.6 मिलियन भांगार? फेलिपोन शिलोळी मारली. भिंगार फारूंक येवजन कितें म्हूण सांग. आमकां तुजेर सर्व पातयेणी आसा. रोलँडान सिगरेट जळयली. ह्या पंगडाचेर पातयेणी आशिल्ल्यान हांवें तुमकां हांगासर मेळोवंक आपणे दिलें. कार्लोसान उदक पिवन मुखार सरलें. हाच्या आदीं आमी सर्व मिसावां नियमीत येवजणे प्रमाणे पूर्ण केल्यांत. ह्या फावटीं तुजें प्लॅन पोंता पावतलें. बेलिया किटकिडोवन हांसलें. पूण प्लॅन कितें म्हूण सांग. प्लॅन अशें आसा. ताळो सदिलकन कार्लोस फुसफुसलो. 2009 इसवेची ऑक्टोबर 28 तारीख बुधवार. ह्या 5 सांद्यांच्या पंगडाक एका काराची गरज आसली. हॉटेला लागसार आसच्या कारां भाड्याक चलोवंक दिवच्या कंपनींतावन रोलँडोन एक होंडा अकॉर्ड कार घेतलें. कार्लोसा लागीं एक स्थळीय सिम कार्ड आशिल्लें. दुबयक फोन करून ताका खबर दिल्ल्या मनशातावन नैलेश पटेलाच्या पैन प्लॅनांत कितेंय बदलावण आसा गी म्हणची खबर घेतली. येवजन मांडवळे प्रमाणे घडतलें म्हणची वर्दी आयली. ही वर्दी कार्लोसान आपल्या पंगडाक दनपाराच्या जेवणा वेळार कळयली. हे येवजन दुबयन तर 150 किलोमीटर पयस आसच्या अबुधाबीन वस्ती करचो कितें मतलब? बेलियान जेवणामध्ये सवाल केले. तोचो दुबाव म्हाकाय दोस्ता, म्हणालो फिलिप. दुबाव करिनाकात, हसलो कार्लोस. इतल्या बृहत चोरी करतास दुबयचे पोलीस ओगे बसतात म्हूण चिंतात? दुबयच्या गल्ले गल्ल्यांनी पोलीस कार्यनिरत जातले. हॉटेलां तपासण जातली. तांची नदर अबुधाबी पर्यंत पडच्या पयलें जागो खाली करी जाय. समजालें, रोलँडोन तकली हालयली. कार्लोसाची प्लॅनां केदाळय यशस्वी जातात कित्याक जाणात? सारान कुडसिलें. तो पोलिसां प्रास एक मेट चड चिंतता.
2009 ऑक्टोबर 19 तारीख ब्रेस्तार. विमान निलदाणाच्या 1 किलोमीटर पयस आपत्कालीक हळदुवे जळोवन राखोनासच्या कार्लोसाच्या कारान एक मर्सिडीस पाशार जाल्ल्या फरा दुबाव कितें दिनासतना पाटलाव केलो. कार पार्किंगाक वाहनां प्रवेश जालीं. मर्सिडीसाच्या बगलेन 2 कारांनी येदोळूच जागो आपणायिल्लो. तिसऱ्या स्थानार कार्लोसाच्या होंडान जागो भरती केलो. नैलेश पटेलाच्या कार चालकान भायर येवन एक ट्रॉली लागीं ओडली. होंडा एकॉर्ड कारांतल्यान रोलंड भायर निकळ्ळो. तिणेंय एक ट्रॉली ओडून डिक्कींत आसची लगेज ट्रॉलीन भरली. एका पंगडाचे 5 सदस्य भायर येवन पळयणाक तयार जाल्ले आनी जिन्सी उबे जाले. कार्लोसाची नदर मर्सिडीसांत आयिल्ल्या मनशांचे चलनवलन परकिताली. ट्रॉली लोडची जबाबदारी ड्रायव्हरान घेतली आनी नैलेश पटेल तांचे बराबर चलोवंक लागलो. आपल्या ड्रायव्हरा संगी नैलेश पटेलाची चाल फुडें सरली. कार्लोस आपल्या सांगात्यासवे ट्रॉली लोटीत नैलेश पटेलाच्या फटाफट लिफ्टा लागीं पावलो. लिफ्ट राखोनासतना कितेंच घडलें ना. सकयल पावुल्ली लिफ्ट उक्तें जावन नैलेश पटेल भितर सरतना रोलंडान अचानक आमसोरान आपली ट्रॉली नैलेश पटेलाच्या ट्रॉलीक आपटिली. सॉरी, रोलंडो सुरसुरलो. ट्रॉली सांबाळ, नैलेश पटेलान आपल्या ड्रायव्हराक आदेश दिलो. ड्रायव्हराच्या हातीं ट्रॉली निसराली आनी तो ट्रॉली फाटल्यान कोनशाक पावलो. कार्लोस पंगडाच्या बाकीच्या सदस्यांनी संशयाक आस्पद दिनासतना 6 प्रयाणिकां परी नैलेश पटेला भोवती वेटकोळ घालो. ड्रायव्हर आनी नैलेश पटेला मदें अंतर उब जाल्लो. एक्सक्यूज मी, बेलियान नैलेश पटेला लागीं उपकार मागलो. एमिरेट्साची विमानां ह्याच जाग्यार तावन सुट्टात मूं? चे, तूं सूक जाग्याक आयलाय. नैलेश पटेल क्षुल्लकपणी मातशें हांसलो. हें 1 नंबराचें टर्मिनल. आदीं एमिरेट्साची सर्व विमानां ह्याच टर्मिनलांतावन सुट्टालीं. आतां एमिरेट्साच्या विमानां खातीर एक प्रत्येक टर्मिनल निर्माण केलां. तें 3 नंबराचें टर्मिनल. टेन्शन करिनाकात, चड पयस ना. ओ नो, सारान अतृप्ती व्यक्त केली. आमचे लागीं चड वेळ ना. तितल्यार लिफ्ट वयर पावुल्ली. तांणी सर्वांनी भायर निकळून नैलेश पटेलाक आनी ताचे ड्रायव्हराक वाट सोडून दिली. ट्रॉली आनी ड्रायव्हरासवे तो सरारा विमान निलदाणात येवशीन चलोवन गेलो. कार्लोस आनी ताच्या सांगात्यांनी फाटीं लिफ्टाक रिगोवन सकलावेची वाट वापरली. कारा लागीं पावता म्हणसर कोणूच उलयले नात. काळजांत उल्हास आनी करस उमाळोवंक लागली. ट्रॉलींतची लगेज तांणी काराच्या डिक्कीक वर्गायसिली. त्या पैकी एक काळें बॅग आपले सोरसावये थावन उक्तें करून कार्लोसान दिश्ट घाली. सर्वांची ताळणे भरीत नदर बॅगा भितर कंसली. पर्सजळचे भांगाराचे कुडके. लगभग $1.6 मिलियन असो फेरगो. तितल्या सलीसायन तुवें काळें बॅग ट्रॉलींतल्यान बदलिली? फिलिपोन कार्लोसाची पाट तापुडली. आमचे जैताच्या आचरणाची घडी लागीं पावल्या. आचरण साद फकत UAE तावन विमानार उबरल्या उपरांत मात्र. कार्लोस सुटसुटीत जालो. अजून जायतें काम बाकी आसा. ताणें स्टिअरिंगाचें नियंत्रण आपल्या ताब्यांत घेतलें. बाकीच्यांनी कारा भितर बसका घेतली. अबुधाबी तेवशीन कारान वेग आरायलो. जबल अली थावन मातशें मुखार वेतस कार्लोसान आपलें कार उजव्याक रावयलें. डिक्कींत आसचे 3 व्हड गात्राचे खाली कंप्युटर डब्बे उक्ते करून तांणी सर्व भांगार भितर रिगोवन डब्यांक खीळ घालून बंद केलें. काम तिरसतच सर्वांनी आपापली बसका घेतली. अबुधाबीचे पैन मुखारसून व्हेलें. अबुधाबी शाराक पावतच एका कुरियर कंपनीच्या दफ्तरा भायर तांणी कार स्तब्ध केलें. कंप्युटराचे डब्बे दफ्तराक व्हरून मेक्सिकोक धाडची विरावरी केली. फिलिपोन मेक्सिकोन आसच्या आपल्या विळासाक पार्सेल धाडचो आदेश दिवन कुरियर कंपनीचे बिल आपले यादीन केलें.
हॉटेलाक वेच्या पयलें भाड्याक घेतिल्लें कार पाटी कंपनीक पावीत केलें. टॅक्सीचेर तांचो पंगड हॉटेलाक पावलो. तांणी वेळ व्यर्थ केलो ना. रुमाचें बिल फारीक करून तांणी विमान निलदाणाची वाट घेतली. पाटी मेक्सिकोक वेचें येवजण तांणी बदलिलें. राती 11 वरांच्या विमानार कार्लोस आनी ताच्या सांगात्यांनी हाँगकाँग देशाचें पळोवन घेतलें. विमान आकाशाक पावतच थोड्याच वेळान गगनसकिनी सोऱ्याचो सत्कार दिलो. कार्लोसाच्या पांगडान शॅम्पेनाची विंसावण केली. चियर्स! कार्लोसाच्या तोंडार रुंद हांसो परजळ्ळ्यो. आतां आमची यशस्वी आचरण करच्यान चूक ना. दुबयचे पोलीस भोवशा चोरांच्या सोदनेक मातें करपून आसात आनी हर एका सेकंदान आमी तांचे तावन पयस उबोवन आसा. भोव पयस. पैण्याचो सत्कार जावन लापचें आमल पिवन तांणी दरबस्त घेतलें. पूण लांब पयना उपरांत हाँगकाँग पावतच स्वतंत्र सुकण्यावरी विमानांतल्यान भायर वेचे भाग तांकां फावो जालें ना. विमान धरणीक तेंकोन थोड्याच मिनटांनी हाँगकाँग पुलिसांची एक फौज विमाना भितर पावली. कितें म्हूण समजोवचे आदीं कार्लोस आनी ताचे 4 सांगात्यांक पुलिसांनी कैद करून भायर आपोवन व्हेले. 2009 इसवेची ऑक्टोबर 30 तारीख शुक्रार. सांज पाशार जावन रातीचें येणें जाल्लें. हाँगकाँगांतावन आयिल्ल्या विमानान दुबयच्या रनवेक उमो दिलो. हाँगकाँगांत बंदी जाल्ल्या कार्लोस आनी ताच्या सांगात्यांक पाटी दुबयंत पुलिसांचो येवकार लावलो. दुबयच्या पुलीस तनिखे कुडांत मुखेल पुलीस लेफ्टनंट आनी ताचो सांगाती मेजर जनरलान बसका घेतिल्ल्यो. नैलेश पटेलाक सामकार बसयिल्लो. उबे आसच्या कार्लोस, फिलिपो, सारा, रोलॅन्डो आनी बेलियाक कशें सांपडाली म्हूण अजून कळीत नासलें. ही चोरी कशी धरली म्हूण तुमी अजून म्हाका सांगूंक ना? नैलेश पटेलान कुतूहल व्यक्त केलो. भिंगाराच्या चोरयेच्या यशस्वीचें आचरण जावन विमानार शॅम्पेन दरबस्त पिवोवन आनी आमची नकलां जरूर केल्यात आसतलीं. पुलीस लेफ्टनंट आपल्या सांगाती मेजर जनरलाक उद्देशून म्हणालो. जेन्ना पुलिसां प्रास चोर एक मेट चड चिंता तवळ ताणें सांपडचो संभव आपसूक उपजाता. मेजर जनरलान कुडसिलें. कित्याक म्हळ्यार चिंतच्या मनशाक फाटल्यान कितें घडोवन आसा म्हूण जायते फावटी खबर आसना. इमिग्रेशना उपरांत हँडबॅग तपासण करतना जेन्ना तुजें काळें बॅग उक्तें करूंक जालें तवळ तुवें पुलिसांची मजत घेतली. पुलीस लेफ्टनंट नैलेश पटेला तेवशीन घुवलो. तुजें बॅग खबरे वेळें अदल बदल जाल्लें. बदलाल्लें बॅग पुलिसांनी फोडून इटे दाखयतना तूं गडबडलोय आनी चोरयेचे कंप्लेंट दर्ज केले. हाच्या उपरांत कितले पुलीस कार्यनिरत जाले म्हूण तुका खबर आसा? पुलीस लेफ्टनंटान लांब श्वास सोडलो. ह्या मिसावा फाटल्यान 40 आनी 2 पुलीस पंगडांची मिनत आटापल्या. मेजर जनरलान मुखार सिलें. कार पार्किंगाच्या सर्वेलन्स कॅमेराद्वारे तुज्या काराच्या थोड्याच अंतराचेर एक होंडा एकॉर्ड रावयिल्लें मात्र न्हय, ताचे तावन देंवयल्ल्या मनशांनी तुजो पाटलाव केल्लो म्हूण आमकां कळीत जालें. पूण सर्वेलन्स कॅमेरांत काराचे नंबर सारके दिसनासलें जाल्ल्यान ह्या काराची नोंदवण कोणाच्या नांवार जाल्या म्हूण नक्की करूंक जालें ना तरी हे रेंटल कंपनीचें कार जावन आसतलें म्हूण आमच्या गमानाक गेलें. रेंटल कंपनीची मायेत आपणायतना UAEंत आसच्या वेगवेगळ्या कार रेंटल कंपनी लागीं असलेल्या मॉडेल आनी रंगाची 350 आनी 8 कारां आसात म्हूण वर्दी मेळ्ळी. पुलीस लेफ्टनंटान ताळो सदील केलो. फुडल्या धमकेंत अबुधाबीच्या एका कार रेंटल कंपनीन एका मेक्सिकन निवासींच्या पंगडाक भंगराळ्या वर्णाचें होंडा एकॉर्ड दिल्लें म्हूण सूचित जालें तरी कार घेवंक तांणी दिल्ली दस्तावेजां नकली म्हूण पुलिसांक कळटाना त्या पंगडाचेर आमचो दुबाव सोडलो. विमान निलदाणाच्या इमिग्रेशन दफ्तरांत सोदना करतना 2 दिसां आदीं मेक्सिकन जोडे आनी कोस्तारिकाचे पैणारी अबुधाबी एअरपोर्टाद्वारे भितर रिगल्यात म्हूण कळीत जालें. कार रेंटल कंपनीन दिल्ल्या मनशांचें वर्णन विमान निलदाणाच्या सर्वेलन्स कॅमेरान आपणायिल्ल्या व्यक्तींच्या विशिश्टतायेचेर ताळ पडलें. विचित्र कितें म्हळ्यार
हांचे नांवाचेर पाटी मेक्सिको वेच्यो तिकेट्यो आसल्यो तरी कालच्या राती हाँगकाँगाची वाट धरल्या म्हूण आमी इमिग्रेशनाद्वारे जाणा जाल्या. इंटरपोलाच्या मजतीन आमी तांकां पाटी आडयलो. पूण म्हजे भांगार, नैलेश पाटील हुलहुल्लो. भांगार ही पाटी येतले, मेजर जनरल म्हणालो. सुरक्षा तपासन नासतना विमान निल्दाणांतल्यान भांगार भायर वेचे असंभव म्हूण ह्या गँगाक कळीत आसले. सांगातास हांचे तावन एक चूक घडिल्ली. हांचे पार्सेल मेक्सिकोक धाडिल्ल्या कुरियर कंपनीन दिल्ल्या बिल्लाची एक प्रती सुकामुखी होंडा एकॉर्ड कारांत तांणी गळयल्ली. मेक्सिकोच्या वाटेर आशिल्लें तांचें पार्सेल युरोपाक रावन पाटी हाडची विलावरी केल्या. ह्या चोरांनी हाँगकाँगाचें पैन आरंभ केल्ल्या 90 मिनटां भितर दुबयच्या पुलिसांनी शोधन पूर्ण करून चोरांची वळख आनी झळक धरिल्ली मात्र न्हय, भांगारय आपणे नियंत्रणाक घेतिल्लें. पूण पोलीस ल्युटनंटान लांब श्वास सोडलो. लुटकार शिरकल्यात आनी माल आमच्या ताब्यांत येवचार आसा तरी थोड्या सवालांक अजूनय जाप मेळोंक ना. कसली सवालां? नैलेश पटेलाक समजलें ना. ह्या चोरांक तूं खंयच्या तारीखेर खंयच्या विमानार मलेशिया पैन करतलोय, तुजे लागीं भांगार आसतले आनी कितल्या वरांचेर विमान निल्दाणाचेर पावतलोय म्हणची सर्व माहित पयलेंच कळीत आसली. थोडे फावटी म्हाका दुबाव दोस्ता ही चोरी इन्शुरन्स जोडच्या उद्देशान तुवेंच करयल्ली जावंक पुरो म्हणून न्हू, पोलीस ल्युटनंट सांगोंक नर्क घालो ना. कितें उलयतात तुमी? नैलेश पटेलाच्या कपालार मिरयो चोरल्यो. आमी चिंतेनासतना उलयना, मेजर जनरलान तीक्ष्ण जाप दिली. तुवें पैनाचेर सांगाता घेवन वेच्या भांगाराचेर इन्शुरन्स आसले म्हणच्याक दाखलो आसा. ये म्हजे पयले पैन न्हय, नैलेश पटेल तापलो. भांगार घेवन पैन करतना मालाचेर इन्शुरन्स करची रिवाज आदीं तावन आमी पाळन आसा. इतलोय अस्थिर जायनाका, पोलीस ल्युटनंटान आदेश दिलो. स्वता चड वेळ लिपून रावानात. कार्लोसा लागीं एक स्थळी सिम कार्ड आशिल्लें तें आमच्या ताब्यांत आयलां. त्या मोबायल नंबरांतावन तो कोणाच्या संपर्कार आसलो तें सोदून काडचें कश्टाचें न्हय. तितल्यार टेलिफोनाची कांपीण वाजली. हॅलो, रिसिव्हर उखलून म्हणालो मेजर जनरल. हां, वय गे, थँक्यू. युएईच्या एका नंबराचेर 28 आनी 19 तारीखेर जायते फावटी चोरांचो संपर्क जाल्ला. ताणें एक नंबर नोटपॅडार बरयलें. ते नंबर अभिराम म्हणच्या व्यक्तीच्या नांवार आसा म्हूण कळीत जाला. अभिराम? अकलसलो नैलेश पटेल. तो म्हजो ड्रायव्हर. देव बरें करूं.